खुरीस ही लजेची खुणा आशिल्ली, पूण जेजू क्रिस्ताक त्या खुर्सार मारिल्ल्यान तोच खुरीस पवित्र जालो, त्यागाची खुणा जाली। हाचो अर्थ एक बरो मनीस समाजान वा दुसऱ्याच्या जिवितान परिवर्तन बदल घडोवंक शकता। बंदखणीची करून देवळां ल्हान जाले म्हान। बंदखण ही वायट मनशांक कैदी करपाची सुवात। ह्या बंदखणींनी सुटके झुजाऱ्यांक कैदी केल्ल्यान ह्यो बंदखणी उरल्यो नात, तर ती पवित्र देवळां जाली, देवाची मंदिरां जाली। आयज आमी गोंयच्योच बंदखणी न्हय, तर आफ्रिकाच्यो आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यावयल्यो बंदखणी पवित्र करपी मुक्ती झुजारी निकुबाब करापूरकार हांचेर आदारीत आशिल्लो हो पाठ शिकतले। पाठ बरोवपी भोवमानेस्त श्री सतीश बुटे, हांचो जल्मगांव म्हापशें। ते सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापशें हे कॉलेजीन कोंकणी विभागाचे मुखेली आशिल्ले। बंदखणीची करून देवळां ल्हान जाले म्हान। ह्या मानांतले एक तेजिश्ट सेनानी जावन आसले सर्गेस्त निकुबाब, जांचे पुराय नांव नीलकंठ मंगेश करापूरकर। तांच्या बापायचें नांव मंगेश आनी आवयचें सावित्रीबाय। ह्या सुशिक्षीत सुसभावी जोडप्याच्या कुशव्यान 14 मार्च 1905 दिसा मड्ड्या मडगांवां निकुबाबाचो जल्म जालो। निकुबाबाचें भुरगेपण मुरगांवां जालें। थंयच ते मराठी, इंग्लीश 5वी यत्ता आनी पुर्तुगेज सेगुंद ग्रांव शिकले। तांकां संस्कृत, हिंदी आनी गुजराती ह्यो भासो येताल्यो। घरांत भारतीय आनी पुर्तुगेज संस्कृताय तशेंच चालंत राजकारणाचेर भासाभास जाताली। अशा वातावरणांत निकुबाबाचो पिंड घडलो। तरणे पिरायेचेर केसरी, यंग इंडिया सारके अंक आनी शिवचरित्र आदी ग्रंथांचें वाचन केल्ल्यान तांचे भितरलो व्हड राष्ट्राभिमान जागो जालो। गांधी, टिळक आनी सावरकरांचें साहित्य वाचून ते भारावन गेल्ले। निकुबाबाचें शिक्षण थांबले उपरांत तांणी कांय तेंप बापायक तांच्या कामान मदत केली। ते तन मन लावन काम करताले। निकुबाबान कसली नोकरी म्हूण केली ना। पुर्तुगेज सरकाराचो गोंयचेर चलपी अधर्मी शेक, गोंयची गुलामी, तांणी चलयल्लो समाजीक अत्याचार हें पळोवन निकुबाबाच्यान ओगी बसपाक जालें ना। स्वतंत्रतायेच्या होमखणांत तांणी उडी घेतली। गोंयांक निकुबाबाच्या रुपान एक व्हड स्वातंत्र्य सेनानी, आदर्श गांधीवादी आनी आवय भाशेचो व्हड अभिमानी लाभिल्लो। तांच्या आंगांतली ही तासा तरणाटे पिळगेक सदांच स्फूर्त दिणी थारतली। व्हड मुक्ती झुजारी म्हूण तांणी दिवचले स्वतंत्रतायेची चळवळ चलोवपा पासत आपणाल्या कांय सांगात्या वरवीं नूतन वाचन मंदिर स्थापन केलें।
मंदिराच्या पाख्यातळा स्वतंत्रतायेचे नाव घेनासतना आंदोलन उबें केलें. प्रभात फेरयो काडल्यो. भोवमानेस्त पुरुषोत्तम काकोडकारांच्या सांगातान आपले बापोल भाव डॉक्टर शंकर कारापुरकार हांचे शांती कुटीर जागेंत मडगांवां गोंय सेवा संघाची स्थापना केली. थंय दर दिसा सांज सकाळ तरणाटे सामुहीक प्रार्थना करताले. हे प्रार्थने वरवीं क्रांतिकारांक ते चलिल्ले चळवळीच्यो खबरो दिताले. ह्याच गोंय सेवा संघान विद्यार्थी महिला संघटना स्थापन करून खादीचें म्हत्व लोकां मेरेन व्हेलें. कांय तेंपान आनी सांगात्यांनी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो फांटो गोंयांत सुरू करपाची मागणी केली. पूण तेन्ना ती सफळ जाली ना. निकोबाब मोठे देशप्रेमी. 18 जून 1946 दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान केल्ल्या मडगांवच्या सत्याग्रहान विद्यार्थ्यांक लागून बरोवन घेतिल्ली 4000 आमंत्रण पत्रां खूद तांणी गोंयभर वांटली. निकोबाबाक वट्ट 15 वर्सांची काळ्या पाणयाची ख्यास्त मिलिटरी कोर्टान फर्मायली. निकोबाब आदर्श गांधीवादी आशिल्ले. ते आपणाले वागणुकेन सादें रावप, उच्च विचार करप हे हेरांक शिकयताले. ते आपवावराक म्हत्व दिताले. भुरगेपणांत मुरगांवां शाळा सुटले उपरांत विद्यार्थ्यांक एकठांय करून व्यायाम करताले. हेरांक पुस्तकांतले मोलादीक उतारे वाचून दाखयताले. तांणी विद्यार्थ्यांक व्यायामाची आनी वाचनाची गोडी लायली. 1925 वर्साच्या अदमासाक पणजी शारांत गांधी टोपी घालपाक सरकारी मनाय आसली. सोयऱ्यान एक टोपी विकती घेवन तांकां दिल्ली. तेदे वेळार गोंयांत खादी मेळनासली. ते ती टोपी परतून परतून धुवन वापरताले. तीच टोपी घालून ते सुटके झुजारी भोवमानेस्त पुरुषोत्तम काकोडकारांक मेळपाक कादयेंत गेले. तेन्ना सावन ते खादी वाटेन आकर्शीत जाले. 1945 वर्सा ते आग्वादचे बंदखणींत आसतना तांचे आवयक मरण आयलें. जेलरान आवयच्या मरणाक तांकां घरा वचपाक दिलें ना. तांकां काळजा सावन भडभडून आयलें. पुर्तुगेज सरकाराक विरोध दाखोवपाक तांणी आपूण आजल्म खाड काडचो ना असो खर निश्चय केलो आनी मरसर खाड काडलें ना. आंगोलाचे बंदखणींत सत्याग्रहींच्या न्याय मागण्या खातीर तांणी अन्न सत्याग्रह केलो. तातूंत ते सफळ जाले. तेन्नाच्यान ते आपणाले शिवराक जेवण आपले आपूण रांदताले. ह्या घडणुकांतल्यान ते तत्वाकडेन तडजोड करपी नासले म्हणपाचें दिसून येता. निकोबाब कोंकणी मोगी आनी आवय भाशेचे खर अभिमानी आसले. तांकां कोंकणीचो दिसटावो जाल्लो. देखून गोंयच्या स्वतंत्रताये संग्रामान तांणी सगळे कडेन कोंकणींतल्यान भाशणां दिल्लीं. आंगोलाक सरकारी अधिकाऱ्याक पुर्तुगेज भास आपणाक येता आसतना लेगीत तांणी येना म्हूण सांगलें. म्हूण अधिकाऱ्यान तांकां रेल्वे मार्गार कुलीचें काम दिलें. कोंकणीच्या मोगा पासत तांणी तें काम हसत हसत केलें.
1947 ते 1961 वर्सां मेरेन ताणें बंदखण भोगली. 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंय स्वतंत्र जालें. व्हेराक्रूज नांवाचे बोटींतल्यान ते आपणाल्या सांगात्या सकट लिस्बनच्यान कराची आयले. थंय साकून फ्रांस सरकारी विमानांत 8 मे 1962 ह्या दिसा ताणें आपणाले मायभुंयेचेर परतून पावल दवरलें. तांची जीण धन्य जाली. गोंय मुक्ती उपरांत निकुबाब दिवचलच्या आश्रमांत आपलें काम आपुणूच करून हेरांक स्वावलंबनाचे पाठ दिताले. आश्रमांत तांणी हरिजनांक आनी दुबळ्यांक साक्षर केले. आपले सुटके उपरांत सर्गेस्त मोहनबाब कारापुरकारांच्या सांगातान दिवचले रासवळ घरांत ग्रंथालय सुरू केलें. गोंयांत कांय सुवातांनी कोंकणी शाळो सुरू केल्यो. तातूंत ते कोंकणी शिकयताले. कोंकणी पुस्तकां गांवांगांवांनी विकताले. गोंय सरकारान 18 जून 1981 दिसा गोंय मुक्ती झुजांतलो शिस्तबद्ध सैनीक म्हूण तांचो भोवमान केलो. निकुबाबाच्या 78व्या जल्म दिसा म्हणल्यार 24 मार्च 1982 दिसा तांच्या बऱ्या मागप्यांनी मडगांवां तांचो व्हड सत्कार केलो. ते 19 फेब्रुवारी 1988 ह्या दिसा म्हापशेच्या आजील वृद्धाश्रमांत संवसाराक अंतरले. अशा ह्या महापुरुसाक त्रिवार वंदन, सतत नमन. भुरग्यांनो, ह्या सर्वसामान्य गोंयच्या धूपुतांनी असामान्य काम वावर करून आमकां हे मायभुंयेक मुक्ती मेळोवन दिल्या. तर आमी लेगीत तांची स्फूर्त घेवन हे मायभुंयेची, हे कोंकणी भाशेची, हे कोंकणी संस्कृतायेची राखण करची. देव बरें करूं.